प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुंगलार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 20वा विस्वोर वोड 20 ते 28 पर्यंत. Mathew chapter 20 verses 20 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेबेदावाच्या पुतांची आवय ताचे सोरशी आपले पुतांक घेवन आयली आनी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन एक उपकार मागूंक लागली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, हे म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्या दाव्या हाता तुज्या राजांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाळ केलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळो. हांव पियेतलों ते पात्रांतलें तुमच्यान पिवं येतलें? ताणें म्हणलें, होय, पिवं येता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी पियेतले खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक दिवंक म्हजे आदीन ना. ते जागे म्हज्या बापान निर्मून दवरल्यात तांकां. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर चिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सोरशें आपूण हाडून सांगलें, विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी तांचेर आपली पोतवी जबरदस्तीन चडयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणो. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेबेदावाचे पूत जुआंव आनी जाकोब आपले आवयक घेवन जेजूशी येतात आनी आपले आवयक घेवन जेजूशी येतात आनी आवयक म्हणटात, जेजूक विचारात की आमकां तुज्या दोगा पुतांक एके वाटेन उजव्याक दुसऱ्या दावी हाताक बसोवपाक दी जेन्ना जेजू तांच्या आपले राजवटकीन येतलो म्हणून. म्हणजे ते कितें समजतात की जेजू आतां व्हडलो एक पातशाय जातलो ह्या संवसाराचेर आनी तेन्ना तांकां दोगांय भावांक व्हडली पदवी मेळटली, एकलो उजव्या हातीक दुसऱ्या दाय हातीक. म्हणजे भाव भयणीनो, कोणा राजाच्या उजव्या हातीक आनी दाव्या हातीक बसता जाल्यार तो राजा कडेन एकदम लागीं आसता. म्हणजे तांकां कितें थाराव घेवंक जाय वा कितें सांगूंक जाय, फाट करून ते राजाक सांगतात आनी राजा आयकतात आनी ते सगळ्यांचें काम जाता. म्हणटच लोक तांचे कडेन येतलो, ते आतां जेजू कडेन येतले, जेजूक म्हूण विचारतले, सांगतले आनी आतां सगळीं कामां जातलीं. म्हणून तांकां एक भाशेन तांकां अधिकार जाय आसलो, तांकां पावर जाय आसलो आनी त्या पासत आपल्या मांयक घेवन ते जेजूशी येतात. पूण भाव भयणीनो, जेजू तांकां आनी आमकां कितें शिकयता? तो म्हणटा, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. भाव भयणीनो, आमी असल्यो वस्तू आयकत जाल्यार ओ संवसाराच्यो लोक अशे उलयतात तेन्ना आमकां ह्यो खबरो आयकोपाक नाका. कित्याक भाव भयणीनो, जेजूच्या राज्यान जो कोण निमणो तो पयलो जातलो. वय संवसारान आतां जो कोण पयलो आहा तो निमणो जातलोच. पूण जेजू कितें म्हणटा? जो कोण ताच्या राज्यान भितर सरोंक सोदता वा कोण ताच्या राज्यान भितर सरला तो म्हणटा, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. कित्याक काय म्हणटा? कित्याक भाव भयणीनो, जेजूच्या राज्यान आमी खरेपणी व्हड जावंक सोदीत जाल्यार आमी एक सेवक जावंक जाय. आनी संवसार आमकां केन्ना सेवक जावपाक अहें सांगिना. कित्याक आतां पळय, समजा आमी एक कंपनीन एके भाशेन एक कंपनीन काम कुमास केलें, ताजे उपरांत आमी मॅनेजर जाले, ताजे उपरांत मॅनेजर जनरल मॅनेजर जाले, ताजे उपरांत आनी व्हडले चेअरमॅन जाले. जो थंयसर वयर कदेलीचेर बसता तो ल्हान कामां करता? तो करिना. पूण जो कोण सकयल आसता तो करीत आसता. म्हणून जो मनीस वयर आसता, प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर,
ते असली कामां करचे ना, ते सगल्यांक तांकां चाकोर हात करपाक. पूण जेजूच्या राजान जो कोण प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, व्हडलो प्रेसिडेंट, व्हडलो मनीस जावंक सोदता, व्हडलो पादशाह जावंक सोदता, जेजू म्हणटा ताणें एक सेवक जावचो. आनी भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मातेन खरें आमी पळयत जाल्यार आमकां ह्यो वस्तू पळोवंक मेळनात. वय आमकां पळोवपाक मेळनात. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण व्हडलो जावंक सोदता तो व्हडलोच जाता, तो कोणाचो सेवक जायना. आनी सगलो लोक पयलो जावंक सोदता, कोणाक दुसऱ्याचो गुलाम जावंक सोदिना. कित्याक जेन्ना आमकां कोदेल मेळटा, आमकां पोजिसां मेळटा, आमचें व्हडलें नांव फामाद जाता, आमी आतां कोणाचे सेवक जावपाक आनी गुलाम जावपाक तें आमी कांय सोदिनात. कित्याक भाव भयणीनो, आमकां जाय व्हडलें पोजिशन. आतां आमकां लोक आमचो सेवा करूंक जाय, लोक आमचे गुलाम जावंक जाय. केन्ना आमी कितें करतले मातशें दाखोवपाक आनी कोणाचे पांय धुतले हांव बी, तें बरें आहा. पूण भाव भयणीनो, गुलाम जावपाक आनी सेवक जावपाक हें फकत एक दिसाचें काम न्हय, सदांकाल. आनी जो कोण सदांकाल दुसऱ्यांचो सेवक जाता, दुसऱ्यांचो गुलाम जाता, तो आतां जेजू भाशेन जाता. कित्याक जेजू चाकोर जावन ह्या संवसारान येयलो. जेजू सर्गीचो राजा, स्वर्ग आनी संवसाराचो राजा ह्या संवसारान येवन आमचो चाकोर जालो. आनी भाव भयणीनो, आमी जेजूक पळयत जाल्यार आमी पळयता की जेजून ह्या संवसारान येवन आपूण सेवकाचें काम केलें, गुलामाचें काम केलें, आनी ताणें आपली देख दाखोवन आमकां शिकयलां कशे भाशेन आमी ताचे पाटलावदार जाल्यार कशे भाशेन आमी जिवंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे आमी नियाळ कोत्ता, हे शीस जो आनी जाकोब, जेन्ना हो प्रश्न ताणें जेजूक विचारलो की तांकां एका बाया हातीक आनी दुसऱ्या उजव्या हातीक बसोंक जाय, तेन्ना तांकां इतली सोजमणी नासली. पूण हे शीस पवित्र आत्मान तांकां मेळ्ळ्या उपरांत ते आपलो जीव दिवपाक तयार जाले. आनी तांचो जीव पण ताणें दिलो जेजूचे पासत. कित्याक ते आतां खरेपणी जेजूचे सेवक जाले, ते गुलाम जाले जेजूचे. आनी ज्या लोकांक ते शिवर्तमान परगट करूंक लागले, ते सेवकाचें काम करून, गुलामाचें काम करून आपलो जीव दिलो. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी जेजू कडेन खुरसार पळोवया, कशे भाशेन ताणें आमकां गुलाब जावन, आमचो सेवक जावन आमचें तारण केलें. तेच भाशेन आमी वसोया आनी फकत उतरांनी न्हय, शर्माव दिवन न्हय, इतली शिकवण दिवन न्हय, पूण आमच्या कोत्तुबांनी आमी आमचें दाखोवन, आमच्या देखी दाखोवन आमी आयज हे चाकरांचें काम आनी सेवकाचें काम करपाक आमी सुरवात करुया. आनी खरेपणी हें बरें जिवीत जें आमकां दिलां जेजून, तें आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक आमच्या जिविता वरवीं आयज करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.